धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ स्तेफान देवाचे कृपेन आणि सत्तेन भरून लोकांमध्ये वड असर्या आणि खुणा दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफाना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनच्या, अलेक्झांद्रियाच्या, सिलिसियाच्या आणि आसियाच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्तेफानाचे सांडवाये आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरा विरोध वाद विवाद चलोवंक तांचे निमते जाले ना. तवळ तांणी थोड्या मनशांक पुसलावन तांकां अशें म्हणोंक शिकोवन दिलें. तो मोइसेचेर आनी देवाचेर निंदा उलयतलो ते आमीच आयकलां. अशे लोकांक, मालगाड्यांक आनी शास्त्र्यांक तांणी साळवायले आनी सक्तांनी सांगाता मेळोन स्तेफानाक धरलो आनी सानेद्रीन सभे होजेर व्हेलो. उपरांत फोटो साक्षी तयार करन तांचे करना अशें सांगयलें. हो मनीस केदाळाय आमच्या पवित्र देवाळाचे आनी नियमशास्त्राचे विरोध उलोवन आसा. नजरेचो जेजू हें देवाळ मोडतलो आनी मोइसेन आमकां दिल्ल्यो रितीरिवाज बदलतलो म्हूण हाणें सांगलेलें आमी खुद्द आयकलां. तवळ निती सभेर बसून आसलेले समेस्त स्तेफानाकच पळोवंक पडले. ताचे मुखामळ एक देवदूताच्या मुखामळा बरें तांकां दिसलें. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ते भागी. फुडारी मुझे विरोध मान्य करूंक बसतेत जाल्यार तुजो साकर तुज्यो आज्ञा नियाळीत आसतलो. तुजे आदेश म्हजो संतोष ते म्हाका बोध दितात. श्लोक. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. मुझे साली विशीं हांवें तुका सांगलें आनी तुवें म्हाका जाप दिली. तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय आनी तुजी असर्या हांव नियाळतलों. श्लोक. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. फडकिरे वाटेतावन म्हाका पयस रावय. दया करून तुजें धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. सताची वाट हांवें विसरून काडल्या. तुजे निर्णय मुझे मुखार हांवें दवरल्यात. श्लोक. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळतात ती भागी. सांजुआंप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. दुसऱ्या दिसा जमलेलो लोक सरोवराचे पेले थडेरच रावून आसलो. आदल्या दिसा थंय आसले एकच धोन आनी ती तांणी पळयल्ली. जेजू आपल्या शिसा सांगाता मोचव्यार सोडूंक नातलो जाल्ल्यान शीस आपणा इतल्याकच उतरून गेल्यात जावेत म्हूण लोक चिंतालो. तिबेरिया थावन भायर सरन आयिल्ल्यो दोनी थडीक येवन लागल्यो. सोम्यान अर्गां दितस लोकान उंडे केल्ले ती सुवात लागसारच आसली. जेजू जावन ताचे शीस जावन थंय नातले तें पळोवन लोकूच दोनीर चडलो आनी जेजूक सोदीत कफरनावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराचे पेले थडेर मेळ्ळो. तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री, तूं हांगा केदाळा आयलोय? जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगतां, म्हाका तुमी सोदतात म्हूण खुणा देखल्यो देखून न्हय, भागार दादोशी जाता पर्यान तुमी उंडे केले देखून. नास जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावुरचे न्हय, भागार वावुरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाना खातीर. हें खाण मनशा पूत तुमकां दितलो.
कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराचे मोर घाल्या. तवळ थाने जेसू लागे विसारले, देवाक मानवा तात तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करेसय. जेजून तांकां जाप देले, देवान धाडलेल्याक तुमी सत्मानेसय, हीच ताका मानता ती करणे. देवाचे उतर हे, वखाणणे तुका क्रिस्ता.